मोगाचे भावा भयणीनो, आमी आतांच आयकलां शुभ वर्तमानान जुदास इस्कारियोत जेजो एक खास शीस बारांतलो एक वांगडी ज्या देवान जेजू ताका विचून काडलो एक खास मिसां पासत. मिसां म्हणजे स्वर्गीचें राज फुरगोटूंक 33 वर्सां तो जेजू बरोबर भोंवलो. ताका मिसां कळून आयलें तरी तो जेजूक विकूंक तयार आसा, विकता 30 नाण्यांक. कित्याक जायत जायतीं कारणां दिल्लीं आसात. अशें म्हणटात की जुदास इस्कारियोत जेजू मेसाय म्हूण मानून नासलो. तो फकत म्हणटालो ओ गुरुजी. दुसरे शेज म्हणटालो सोमिया. तुमी आयकलां शेवटाक गुरुजी हांवूच काय तो. पूण जेजू मेसाय म्हूण तो मान नासलो, फकत एक गुरुजी. दुसरे म्हणटात की ताका पयशांची आस आसली. दुसरे म्हणटात की जेजू मेसाय न्हू, ते त्याच्या मनांत एकूच विचार आसलो, जशें सगळे जुदे म्हणटाले जेन्ना मेसाय येतलो, देवान मागलेलो येतलो, तेन्ना ताच्या मनांत हे आसलो विचार, तो येतलो व्हडले घोड्यार बसून, ते खूब सेना आसतली आनी ही सेना एके भाशेन रोमा सरकाराक खाल घालून आपलें राज करतले अशें म्हणटात. चवथें कारण म्हणजे जायते फावटी जुदे फुडारी जेजूक धरूंक सोदतालेत, पूण जेजू सुटलो. आनी थंय अशें घडटलें जेन्ना जेजूक दुस्मान धरतलेत तो सुट्टलो. जायतीं कारणां दिल्लीं आसात, पूण जुदास जेजूचो घात घेता आनी विकता. आमी जायते फावटी अशें करता, आमी देवाक विकता. तशें आमचे इश्ट आसत, फुडारी आसत, ते आमकां विकतात. जेन्ना आमी आमचे भाव भयण आमकां विकतात, आमचे घात घेतात, तेन्ना आमी आमच्या मनांत राग दवरता. पूण जेन्ना जेजूक आमी विकता, जेजू आमकां बक्षिता, आमकां परतून आपणाशी येवंक संदी दिता. थोडो वेळ शांत रावन आमी ज्या वेळार जेजूक विकला तेजो याद करुया आनी देवाचें बक्षणे मागुया. तशें दुसऱ्यांक आमी विकल्यान जाल्यार आमी तेचें बक्षणे मागुया.